The night is young. For whom? For Father Francis. No, Francis आमगे Father. Oh, Father Christopher. He has come with a weapon. The weapon that was carried by the Badshahon ka Badshah and Rajaon ka Raja. Who? Jesus. मातशें उबी रावन तेजे पासत प्रे करूया. बापाची, पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नांवी. सर्गीच्या बापा तुका आर्गां दिन वास दिता हांव फादर क्रिस्टोफरा पासत, तशेंच फादर पिटर ब्रिटो हाचे पासत. ह्या वेळार तांचे वरवीं तूं आमचे लागीं आनीक उलयताय. तुवें तुजो खुरीस आमचे पासत उबारला. तुजेशी तूं आमकां आपयता तेन्ना तुज्या खुर्साक वेंग मारूंकय तूं आमकां आपयता. ह्या वेळार आमी मागता आमचो हात मुखार काडून उजो हात आमी उबारुया. ह्या तुज्या याज्ञीक भावाचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. ताचे वरवीं तूं आयज आमचे लागीं उलयता तेन्ना ताचें एक एक उतर आमकां तुजेंच उतर जावं दी. ताचो एक एक संदेश आमकां तुजो संदेश जावं दी. ताचेर तुजो पवित्र आत्मो देवय म्हूण मागता आनी ह्या पवित्र आत्म्याच्या बळान ताचेर आनी ताचे सांगाती आसलेल्या सगळ्या तरणाट्यांचेर तशेंच फादर पिटराचेर तुजो आशिर्वाद घाल आनी तुजो संदेश आमकां दी. क्रिस्ता आमच्या समिया वरवीं. देव बरें करूं फादर बॉलमॅक्स. आनी तुमकां हें देव बरें करूं मागल्या खातीर म्हजे खातीर. आनी ही यंग इज नायट म्हटलां फादरान, आमी मातशी नायटूच यंग कोरया. आनी कशे भाशेन आमच्या जिवितान आमी हांगासर वेळ काडून आयल्या. बेश्टी कोणूच ना, पूण सगल्यांक आमकां देवान आपयल्यान देखून वेळ काडून आमी सगळीं हांगासर आसा. आनी हें म्हणटा आसतना 4 खंय बेबे आसले. कितले? 4. आनी ते अशेंच तोळे आशिल्ले, सायडीक झाडां आशिल्लीं आनी ते झाडाचेर चडलेले. आनी अशेंच ते थंय बसून आसले. एकल्यान डिसायड केलें की हांव उदकान उडी मारतलो. आनी हे भशेन ते गजाल कोत्ताले. आनी एकल्यान डिसायड केलें की आपूण उडी मारतलो. तर झाडाचेर कितले उरले? 4, 3. कित्याक 4 उरले? व्हेरी गूड. ताणें डिसायड केलें, पूण ताणें उडकी मारूंक ना. आमचेच मदलीं आसतलीं की थोडीं जाणां डिसायड केल्लें आसतलें आमी आयज हांगासर येतलीं नायट विजिलाक, पूण ताणें कितें पावल मारूंक ना. देखून तुमी पावल मारला देवाच्या आदारान आनी देखून तुमी सगळीं हांगासर आसा. आनी हो वेळ कुरपेन सारूंक आनी आमच्या जिवितांत उदीक देवाक लागीं येवंक आमकां हांगासर आमंत्रण आसा. देखून हांवें विशय थीम काडल्या, ती म्हणल्यार कॅरी युअर क्रॉस अँड कम बॅक टू हूम? नॉट टू मी, टू हूम? जीसस. सो कॅरी युअर क्रॉस अँड कम बॅक टू जीसस. आनी हें म्हणटा आसतना आमचो पाप साहेब कोण आतां? कितलो? 14वो. इकरावो? 14वो. सो एवरी इयर पाप साहेब न्हू, ही गिव्स हीज लँटर्न मॅसेज. आनी ह्या मॅसेजीन तो खेरीत भाशेन आमकां संदेश दिता. आनी ह्या वर्सा ताणें मॅसेज धाडल्या. आमकांय धाडटात न्हू मॅसेजी सगळीं. सो कोणें वाचल्या ताची मॅसेज बी? ना मेस्ता, आसूं न्ही. थोडी आमी आतां वाचचें ना, पूण एकूच उतर सांगता की म्हणल्यार तो म्हणटा, इन दीस लँड सिजन कीप द मिस्ट्रीज ऑफ क्रायस्ट इन फ्रंट ऑफ युअर आयज अँड वॉक दीस लँटर्न सिजन. म्हणजे तो म्हणटा हो
प्राचीत काळान जेजूचे मिस्तेर तुज्या दोळ्या मुखार दवर आनी हो प्राचीत काळ सोद. आतां हे मिस्तेर खंयचे? जेजूचे कोश, त्रास, मरण आनी पुनर्जिवनपण. तुमी आहात न्हू? हांव कोणूच ना दाखोवंक दिना. सो आमची कोश, त्रास आनी जेजूचे पुनर्जिवनपण हें सगळें तुज्या दोळ्या मुखार दवर. आनी देखून हेंच करूंक आमकां हांगासर जेजून आपयल्यान हो वेळ काडून हो वेळ बरोच आमकां सगल्यांक सुसेगाद न्हिदपाचो आसलो. होय ना? सुसेगाद न्हिदपाक वेळ आसलो. पूण रातचें आतां कोण चोर येयला दिसता. ओके, तर हो वेळ आसलो आमी न्हिदपाचो. तोरी चोर येता दिसता, अलार्म वाजता. तर हो वेळ आसलो न्हिदपाचो, पूण आमी हांगासर आसा बिकॉज देर इज समथींग इज हॅपनिंग इन आवर लायफ. कळ्ळो? बेश्टी कोणूच ना, पूण समथींग इज हॅपनिंग. देखून आमकां मेळटा इन द Luke chapter 9 verse 23. Whoever wants to be my disciple must deny themselves, take up their cross and follow me. तर जेजू बेश्टीच यो म्हणना. कितें म्हणटा? बेश्टी यो म्हणटा. कितें म्हणटा घेवन यो? टेक अप युअर क्रॉस म्हणजे तुमचो कुरीस घेवन येवंक तो आमकां सगल्यांक आपयता. सो एवरी वन ऑफ अस हॅव देयर ओन क्रॉस. होय ना? हांव रॉंग हा? ओके. सगल्यांच्या जिवितांत वेगवेगळे खुरीस आसात. हातून दुबावूच ना. पूण हे खुर्सांक कशे भशेन आमी धरून आमी मुखार वचूंक. आतां आमी केले भशेन एक ल्हानसो आमी व्हिडियो आमी पळोवया आनी ह्या व्हिडियोंतल्यान आमकां कितें संदेश मेळटा तो आमी पळोवंक आमी प्रयत्न करुया. तर तुमचे खुरीस जे आसात न्हू, ब्रिंग इन फ्रंट ऑफ युअर आयज अँड थ्रू दॅट सी वॉट दीस व्हिडियो इज गिवींग यू द मॅसेज. ओके, थिंगा लास्ट आयलें कितें? डू नॉट इग्नोर. कोण म्हणटाले की डू नॉट इग्नोर द व्हिडिओ, पूण हांगासर आसा डू नॉट इग्नोर हिम. देखून आमी हांगासर आमचे जिवितांतले खुरीस वेगवेगळे घेवन हांगासर आयिल्ले आसा. तर आमचे खुरीस कसले ते पळोवया आनी हो संदेश आमकां कसलो मेळटा तो आमी आतां पळोवंक आमी प्रयत्न करुया. देखून नो क्रॉस इज इक्वल टू नो कितें? ओके, तें पळोवया. ओके, सो वॉट इज माय क्रॉस? म्हज्या जिवितांत म्हजो कसलो खुरीस आसा? तर इन युअर फॅमिली लायफ, एज अ पेरंट्स, एज अ यूथ, वॉट इज माय क्रॉस? तो तुमी सोदून काडूंक जाय. आनी वेन वी लूक एट द क्रॉस, आमकां दिसता कितें? जेजू हारलो. जेजून कोश मरोन सोंसलें. इट लुक्स लायक अ पेन, डिफीट. पूण नियाळ कुरीस जाल्यार खुर्सा उदिशी जेजू जोयतीवन ही हॅज गेन द विक्ट्री. आमकां थोडें जोयत फावो केल्लें आसा आनी इट्स अ प्रूफ ऑफ गॉड्स लव. देवाचो मोग जेजू खुर्सार रावन आमकां दर एकल्याक दाखोवळ कोत्ता. तर आमचे खुरीस कसले आसात काय? एज अ यूथ आमचे खुरीस कसले? थोडे वेळ आमी दोळे बंद करुया. जस्ट रिफ्लेक्ट. तुजो खुरीस कितें काय? तुज्या कुटुंबान जावं तें काम ना, सोडून दिल्लो आसा, एकलोच हांव आसा,
जावं एडिक्शन, जावं ते आमच्या मोबायलाक वायट संवयांक, जावं म्हाका कोणूच सोजमून घेना, तुजो कुरीस कितें आसा तो तुज्या दोळ्या मुखार ह्या वेळार हाड. मातशें दोळे बंद करून पळय तुजो कुरीस. कोणूच ना अशें दिसता जाल्यार हारला, हांव सांडला, कुटुंबान कोणूच ना, कोणूच म्हजो मोग करिना अशें दिसता काय? या दोळे उगडया. तर आमचे कुरीस आमच्या आमी दोळ्या मुखार हाडल्यात आनी हेच कुरीस थोडे फावटी आमी पळोवन वचूंक सोदता. वी ट्राय टू रन अवे, वी ट्राय टू रिजेक्ट. आनी हेच आमी खंय पळयल्लें इन द व्हिडियो की तो मनीस ताका कुरीस तो जोड जाता देखून तो कितें करता, खातोत्ता. पूण दॅट वॉज अ क्रॉस टू क्रॉस ओवर. तो फोन आशिल्लो, तो क्रॉस ओवर करपाक ताका तो कुरीस दिल्लो. देव जाणा आमच्या जिवितांत कसले कसले वेगवेगळे देर आर डिफरंट टायप्स ऑफ क्रॉसीस इन आवर लायफ. अँड टुडे द लॉर्ड इज कॉलिंग अस टू नो योर क्रॉस अँड थ्रू दॅट experience the love of God in your life. And sometimes आमकां मेळटा की थोडे फावटी न्हू हे कुरीस आयल्या उपरांत टू एस्केप आमी कितें करता आमकां की समटायम्स वी यूज मोबायल. जे भशेन फादर सावयन म्हटलां की वी यूज मोबायल फॉर आवर्स एंड आवर्स. कितें पळोवपाक? रिल्स पळोवपाक आमकां टायम लागना. स्टार्टींग दिसता की बेश्टें एक पळोवया, मागीर सवका दुसरें तिसरें. सो वी ट्राय टू अवॉयड. आनी थ्रू दॅट एक फावट पळोवंक जाल्या उपरांत 2-3 पळयल्या उपरांत अर्दें वर जाता, 1 वर जाता, 2 वर जाता. थिंगा हाय रातचें 1 जालें, आजून मोबायल पडला तोंडाचेर बसून. वयो ना, फोट सांगना. जें कितें घडटा तें तुमच्या मुखार दवरता आनी भशेन आमचीच न्हीद आमी पिड्यार करता. हांगासर घोडये आमकां न्हीद येतली, पूण वेन वी लूक एट द मोबायल झेम कशीच येना. वयो ना, झेम कितली येवं पूण तरी आसतना आमी रिल्स पळयता. पूण जस्ट टू एस्केप आवर क्रॉसीस, आवर प्रॉब्लम्स, समटायम वी यूज मोबायल. आनी थोडे फावटी वी डिस्टन्स आवर सेल्फ फ्रॉम गॉड. म्हणजे हे खरीच म्हज्या जिवितांत कित्याक काय हो प्रश्न आमकां दिश्टी पडटा. थंय आमकां दिश्टी पडलेलो वाय मी हो प्रश्न आमकां सगल्यांक तो आसताच. आनी म्हज्याच जिवितांत हे कुरीस कित्याक काय भायल्यान घडये बरो दिसत सगळें बरें चलता, पूण भितरल्यान जायतें वोर चलता, झूज चलता. ही आमी सोजमून घेवंक केरी भाशेन आमकां आमंत्रण हांगासर आसा. तर नियाळ करीत जाल्यार आमकां न्हू दिश्टी पडटा पेद्रू, बागेवन पेद्रू जेजूचो शीस. ताणें 3 फावटी कितें केलें? जेजूक नाकारलो. 3 फावटी नाकारलो. पूण when did he realize his mistake? ताणें आपणाची चूक तो केन्ना वळखलो? जेन्ना जेजून ताचेर आपली दिश्ट घातली. when they saw each other. जेन्ना जेजून ताचेर दिश्ट घाली, that time he realized his mistake. आनी तो परतून तो देवाशी आयलो, ताणें कुरीस घेतलो आनी ताणें पाटलाव केल्लो आमकां मेळटा. दुसरें म्हणल्यार आमकां मेळटा प्रॉडिकल सन, वय ना विचित्र पूत. आनी तोय संवसारे वाटेन आमकां गेल्लो दिश्टी पडटा. पूण आमचो देव आमकां रावता
परतून आमी ताचे वेंगेन केन्ना येतली ती. आनी हाचेर म्हणटा आसतना जायती आमची यूथ आसात, अशींच ती सांडल्यान, पूण ताणें यू टर्न मारून ती परतून आयलोली आसा. असोच एक यूथ सांगतालो की फादर, हांव पयलीं सिगरेट, सोरो पिवप, हे भशेन मोडको खेळप थंय हांव आशिल्लो आनी म्हाका जायते इश्ट आशिल्ले आनी तांचे बरोबर हांवूय भोंवतालो. रातचो लेट येवप, एकाक दोनांक येवप आनी घरा लागीं झगडी करप, तांचें आयकप ना. पूण असोच जेन्ना हांव दुयेंत पडलो, वेन आय बिकेम सीक, तेन्ना कोणूच म्हजे इश्ट म्हजे खोबरेक येवंक ना. कोणूच एकलोय वचून म्हजो इश्ट म्हजे खोबरेक येवंक ना. पूण म्हजे आवय बापायन म्हजी काळजी घेतली. दे टूक केअर ऑफ मी. एंड दॅट टायम आय रियलायज दॅट आय वॉज वॉकिंग विथ द रॉंग कंपनी. तर आमी आमकां विचारुया की एम आय वॉकिंग विथ द रॉंग कंपनी? म्हजे इश्ट सारके आसतात काय, वो ते म्हाका वायटाक वतात काय? आयच्या दिसा पळयत जाल्यार आमकां हांगासर थोडे आमचे इश्ट म्हणटले, तूं आनी रातच्या नायट विजिलाक गेला रे, बेश्टो टायम वेस्ट. थोड्यांनी अशें म्हटलां आसतलें. ओ थोड्यांक आमी घोडे हांवें फोन केल्ले, तूं येता. थोडे म्हटलें ना आपूण बिजी आहा. थोडे म्हटलें आपूण हेल्पाक वयता, फुटसाल. हे भशेन डिफरंट एक्सक्यूज आमी दिता. पूण आमचे इश्ट आयले म्हणटकूच आमी थोडे फावटी पावता. तर वॉट इज माय कंपनी ऑफ फ्रेंड्स आय हॅव, हो आमी प्रश्न आमी करुया. तर थर्डली आमकां तिसरें एग्जाम्पल आमकां मेळटा तें म्हणल्यार जेजू बरोबर कितले चोर आशिल्ले चोरशी? कितले आशिल्ले चोर? 2 आनी जेजू 1. चोर थंय आमकां मेळटा की जेजू एकल्या चोराक कितें म्हणटा? आयज यू वील बी विथ मी इन पॅराडायज. तर ताणें आपलो खुरीस ओळखून घेतलो, ताणें जेजूक आपलो सोडवणदार म्हूण मानून घेतलो आनी ताणें स्वर्गीचें राज ताणें घेतलें. तर आमचें खुरीस आमी घेवन, जे आसात ते आमी घेवन आमी पावल फुडें मारूंक आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तर हेंच आमकां मेळटा ह्या चोरा दिशी. आमी आमचें जिवीत बदलून विचित्रपूत आमकां सगल्यांक देख दवरता आनी बागेवन पेद्रूय आमचे मुखार तो देख फावता. आनी आमचे हेर भशेन थोडे अनुभव आसतले की कॅरी योर क्रॉस अँड कम बॅक टू जीजस. हो आमचो विशय आसलो, कम बॅक टू जीजस. आनी हेंच म्हणटा आसतना हांवें म्हज्या युथाक विचारलें की तुमचे मदलो थोडोसो तुमचो अनुभव, आनी असो तुमी कॅन यू प्रेजेंट योर एक्सपिरियन्स ऑफ कमिंग बॅक टू जीजस ऑर कॅरिंग योर क्रॉस? सो थोड्यांनी म्हटलें ना. पूण उपरांत कन्विन्स करून आमचेच मदें यूथ दे वील शेअर देयर एक्सपिरियन्स. आनी वेन वी लिसन टू someone's experience, sometimes it touches us because ती आमची काणी जावंक शकता. कित्याक थ्रू एक्सपिरियन्स वी लर्न. कित्याक आमी सगळीं वी नॉट प्रोफेशनल, पूण सोवकास संदी घेवन जेन्ना आमी मुखार येता तेन्ना थोडे फावटी भिरांत दिसता. आनी आमचेच मदले यूथ हांगासर ते आपले अनुभव शेअर करतले. ल्हान अनुभव तो, पूण आमच्या वॉट इट वील गीव मॅसेज फॉर मी तो आमी घेवया. आनी कशे भाशेन हो अनुभव इट वील हेल्प मी टू कॅरी माय क्रॉस अँड कम बॅक टू जीजस. तर आतां मागता आमचो यूथ रोशन हाणें आपलो थोडोसो
अनुभव ताणें आतां शेअर करचो म्हूण मागता. Hello everyone. So my name is Royston. I am the co-coordinator of Sankwal Parish. So पयली सुवातेर जाल्यार हांव युथांत केन्ना नासलोलो, जॉयन जालो नासलो. सो यूथ म्हणल्यार म्हाका लॉस दिसतालें वचपा बी. आनी कितें आमगे वाड्यांतले बी कोण नासलोले युथा. सो केन्ना इंट्रस्ट नासलोलो. फादर आपयताली, मामी बी वच म्हणटाली, बट केन्ना गेलें ना. सो लास्ट इयर बिफोर द इनॉग्रल फादर एंड ब्रदर ते गांवांनी भोंवले आनी एकल्याय घार वचोन सगलीं युथां आपोवपाक गेले. सो एंड दॅट डे फादर आमगे घराको येयल्लो. सो इट वॉज लायक Jesus coming to my house to call me. Then हांवें मुगे सगळे फ्रेंड्सांक विचारले वयतो काय म्हणटा म्हणून ना लॉस दिसता, कोणा बेजार येता तशें करून म्हणून लायलें. सो मागीर मामीन बी फोर्स करून मागीर हांव गेलो. हांवें म्हणलें मे बी जिजस येयल्लो सो हांव वयता म्हूण. So afterwards, it was a good experience with all the games and activities. So this was the first time that I experienced kello aslo. Ani magi at the end they were searching for youth co-coordinator. So afterwards they asked me and I said no. But afterwards I said okay, I am ready one. So मागीर म्हणल्यार मुगे मोतीन चलतालें लायक हें आनी बेश्टें जालें म्हूण मुगे जॉयन जाता. मागीर हॅप्पी आहलोलो बट लायक रिस्पॉन्सिबिलिटीज चड आहलोली सो नाकालो म्हाका. सो आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट वन वॉज द एक्सको मीट फ्रॉम DYC. सो इट वॉज अ गुड एक्सपिरियन्स एंड it was conducted by Father Blades. So new games आनी जायत फ्रेंड्स जाले थिंगा. आनी स्लोली हांव मागीर इनिशिएट करपा लागलो. पयलीं लॉज बी दिसताली आनी मागीर आमगे यूथ पॅरीश युथान बी एक्टींग करपा लागलो सगळे. एंड आफ्टरवर्ड्स आय ऑल्सो इनिशिएटेड टू गो टू DYC Jubilee Cross and last Sunday I had gone to the Lenten retreat. So it was a good experience. Also made many friends over there from other parishes. So yeah, it's a good opportunity for the youths to experience and also come closer to the God, and he helps me with my problems and also gives me initiates me to face problems and all the difficulties in the life. So yeah, thank you. ओके, थँक्यू रॉयस्टन. ताणें आपलो अनुभव तुमचे मुखार दवरला. आमची यूथ आसतली अशींच की पयलीं येवंक सोदनाली, वच रे वच गो हे भाशेन ती आयज मुखार दे आर शायनींग ओवर हियर, शायनींग इन आवर पॅरिशीस. ती मुखार पावली आमकां मेळटा. तर देव आमकां आपयता आपलो वावर करून. आनी जे भाशेन फादरान म्हटलां, सावयेन पयलीं म्हटलेलें, समटायम वी गीव एक्सक्यूज. This year I'll be working. This year I am in 10th standard, 12th standard, final year, जावचें ना. But God takes care. आनी देव खरेपणी आमकां न्हू, when we are doing his work, तो आमकां सांडना. कसलें आमचें खुरीस आसूं, but he takes care. So हेंच मोरान धरून आमची आनीक भयण, आमचे आनीक यूथ, ते आपले एक्सपिरियन्स सांगतले आनी कशे भशेन that will help us to carry our cross and come back to Jesus. तो ताचे आमी आतां आयकुया. तो मागता सिमरन लागीं आपलो अनुभव सांगो. हॅलो एवरीवन, म्हजें नांव सिमरन
आतां आमी शिकप केलें म्हणटरी काम मेळना म्हणटरी बेजासांव जाता न्हू आमकां तरणाट्यांक. तशें मुगेलें सिट्युएशन आहलोलें. आय कंप्लिटेड माय MSc and then after my masters I was searching for a job. But then I was not getting it. There were many reasons. Obviously, whenever I went for interviews, I was not confident enough to face them. That was the reason. So, तेदो निराशेपण जातालें आनी तें निराशेपण, not having enough confidence, that was my cross. And like during that 1 year span, so 1 year I was not doing anything, like I didn't have any job. During that 1 year span, then I was already part of the youth. I started engaging more with the youth, in the youth activities, participating more. तितलें म्हाका दुसऱ्या बारबो participate जायन confidence येवपा लागोलें, like being around people, speaking publicly. And then through the youth activities, I stayed connected to God. No, एशें को कितें सदां मिसा वयतालें तेशें को ना, but in my way I would pray. Through youth activities, I would be connected to God. And like I realized, maybe God has another plan for me. So like as that year got ended, I got a seat in B.Ed. And then I completed my B.Ed degree. And after my B.Ed, I soon got a job. So then I realized that this was the path that God had for me, that I grow more. And through B.Ed, I learn more things, stay connected to God. And then eventually a door opened up for me and I got a job. So yeah, that was my experience of how I carried my cross and I came closer to God. Yeah, देव बरें करूं. Simran, she shared her experience. तुमचोय अनुभव आसतलो, असलोच अनुभव. आनी आमचे कुरीस आमी घेवन आमी जेजूशी येवन आमकां सगल्यांक आमंत्रण आसा. तर आमकांय आमचे खुरीस आसात ते आमी घेवया. आनी म्हज्याय जिवितान खुरीस हांवें अनुभवल्यात. देर वर डिफरंट क्रॉसीस इन माय लायफ. वेन आय वॉज स्टडींग इन माय प्रिस्टली वोकेशन, तेन्नाय खुरीस आसतले, सोडूंक दिसतालें, घरा वचूंक दिसतालें. पूण देव जेन्ना आपयता तो सोडिना. आनी हें म्हणटा आसतना कित्याक म्हणटा की आफ्टर माय 12 in 8th standard I joined the seminary. 8, 9, 10, 11, 12 हांव मुखार गेले, वारेंशें गेले. And after that, after the OY, then confusion जालें. मुखार गेल्यार कितें पडटा? लोप पडटा. We are in the Rashol seminary. पूण I took a step behind. फाटीं घेतलें आनी कॉलेज करपाक चिंतलें. डॅडी घरा येयलें म्हणटा, घरा कित्याक येयलाय? शेतान काम करूंक. Okay, so that was the response. But afterwards, somehow, my friend, he had failed in seminary, so he came to take my book, just to take my book. And then he said that I'm staying in seminary Nivas, Ingasur Mapsa, and doing my college. तूं येता? That time was a question mark. होय म्हणो ना म्हणो. Already घरा आयिल्लो आसा, पूण मुखार गेल्यार. Then I said yes. बेश्टें yes म्हणलें आनी getting chance to study in St. Xavier's College, थिंगासोर म्हापसा. So तें खबर आसा. तो मुखार गेलो. Then I felt like in the college there were difficulties, challenges, पूण तरी आसतना देवान आपयलो. म्हणजे after completion of the graduation, I joined back in the seminary. आडकुळे आसतात, पूण जेन्ना हो कोरीस घेवन आमी मुखार वेताव तेन्ना आमकां देव सांडिना. आनी हे भाशेन देव आमकां आपलो आदार फाव कोत्ता जेन्ना आमी आमचे कोरीस घेता आनी ताचे फाटल्यान येता. विदाउट क्रॉस देर इज नो विक्ट्री. तर आमचे कोरीस घेवया आनी होच आमी फाटलो मोगान करूंक आमी प्रयत्न करुया. तुमचे कुरीस तुमी देवाच्या हातान घालात आनी भशेन ह्या कोर्सांक वेंग मारून आमीच आमकां देवाची उपोड बरेपणां घेवया.